पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20 वोळ 1 ते 2 आणि 11 ते 18. सातोड्याच्या पहिल्या दिसा मागदलेनाची मारिया भूक सकाळी अजून काळोख आसतना समाधीशी आयली. तिने समाधी वेली फातर काडलोली पळयली. म्हणून सिमाव पेद्रू आणि जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणे म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावून रडटाली आनी रडटाना वडोळ घालून समाधींत पळयत जाल्यार धवी आंगावली नेसलोले दोग देवदूत तिणें पळयले, जंय जेजूची कूड दवरलोली. थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणलेल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयत जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलोलो तो पळयलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलें. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन जुदेकाराच्या भाशेन ताका म्हणलें, राबुनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका दवरून रावूं नाका. हांव अजून बापा सुरशीं चोडूंक ना. म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता. मागदलेनाची मारिया गेली आनी आपणे सोम्यांक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.